फोणेच्या लोकांक कसल्याच समस्यांक तोंड दिवपाक पडचें न्हय म्हणून ह्या पायपलायनीच्या दुरुस्तीकरणाचें काम हातांत घेतलां। हाचे फुडें जावं ते मागीर उदक आसूं वा वीज ह्यो समस्या उपरासच्यो ना हाची जापसालदारकी हांव घेतलो अशें उतर थळावो आमदार रवी नायक हांणी दिलें। मंगळारा फोणेच्या प्रभाग 13तली उदका पुरवण सारकी जावची ह्या खातीर साईनगर ते दुर्गावाड वाठारांत पायपलायन दुरुस्तीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत रवी उलयतालो। आपल्या उतराक मान दिवन ह्या कामाक सुरवात केल्ल्या खातीर नगरसेवक विद्या पुनाळेकरान आमदाराचे उपकार मानले। त्याचे 21 लाख 24 लाख त्याचे इस्टिमेट जाल्लो आसा आनी ते वर्क काम कोणा पडटा रे ताजें पडला आनी कितले दिसांनी कंप्लीट करता एक महिना मागीर पावस येतलो तेजे पयलीं करता रात दीस कर 15 दिसांनी कर तुमी जोडटले बेगीन करता बराबर ना रे म्हणजे हे आसा आमची बारीक बारीक कामां सगळी सुरू करता प्लस आतां दर वर्सा 2.5 कोटी मेळटा आमी खूब कडेन बारीक बारीक कामां घेतल्या 2.5 कोटी म्हाका एज ए आमदार ते म्हणजे प्लस गव्हर्मेंटाचे आमी घेतले आनी बारीक बारीक सगळीं कामां आमी आमचे कावन्सिलर मार्फत करतले सगळे आनी ती तांकां आमी लोकांक जी आसा पळय बारीक हे आसा बारीक बारीक करचे पासून ते करता सगळे करचे ते आमी करता आनी कितें उदक तुमकां उदक सामकें हें आसा रोखडें करता तो फुटलें रोखडें करता आनी टँकरी बिंकरी कांयच गरज ना कांयच नाका सगळ्यो टँकरी आमची इंजिन आहा ते रोखडें करता म्हणजे उदक रोखडें मेळटा लोकांक आनी फोंड्यालो उदक मेळटा खंयच मेळना आमचें उदक सगळे लोकांक लायट सगळे तरेचें आसा प्रॉब्लेम आमकां कांयच ना आमचें काम आनी आमचें सरकाराचें काम बरें तरेन चलना म्हणजे हें काय ना आनी इंजिनियर एक्टिव्ह जाले सगळें काय हें उरपा ना आनी कॉन्ट्रॅक्टर बरें आनी बेगीन फास्ट काम जातलें। तुमची खूब इच्छा आशिल्ली पायपलायन जावची सगळीच पोंच्यान गेल्ली आसा पायपलायन ही आतां आमी नवी घालता म्हणजे दुर्गापाटान वॉर्डानूय जातली परत पुष्पक कॉलनी थंय आसा त्या सायडीन बाबाई प्रभू हॉल आसा त्याय सायडीन वयर तेंच्यांनी हें केल्या ती सगळी जातली। हांव सराचे धन्यवाद म्हणटा सरान एका उतरान म्हाजें हें केल्या बरोबर काम रोखडेंच करून दिल्या बद्दल हांव सराचे धन्यवाद म्हणटा।